Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. लोकसभा वेंचणुकेत गोंयांत कितले मतदार, नवे मतदार, दिव्यांग सगळे तरेची आकडेवारी आयल्या. पळयात 2024ची लोकसभा वेंचणूक. गोंयांत वट्ट 11,67,237 मतदार. उत्तर गोंयांत 5,75,910 मतदार. दक्षिण गोंयांत 5,91,327 मतदार. 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे उत्तरेत 13,244 जाल्यार दक्षिणेत 14,798 नवे मतदार. दिव्यांग उत्तरेत 4,977 आणि दक्षिणेत 4,443. 85 वर्सांवेले मतदार उत्तरेत 6,286 जाल्यार दक्षिणेत 5,216. ओव्हरसीज नागरिक उत्तरेत 37 जाल्यार दक्षिणेत 47. आता पळोवया मतदान केंद्रांची व्यवस्था. गोंयांत मतदारांक सुविधेचे थारपी मॉडेल बूथ केल्यात. उत्तर गोंयांत 43 जाल्यार दक्षिणेत 45 वट्ट 88 मॉडेल बूथ. पिंक बूथ उत्तर आणि दक्षिणेत दरेकी 20. ग्रीन बूथ उत्तर आणि दक्षिणेत दरेकी 40. दिव्यांगा खातीर उत्तरेत 5 आणि दक्षिणेत 3 बूथ आसतले. गोंयांत वट्ट 13,244 मतदान केंद्रां आसतली. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी.